येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. पाळोळे दर्यार व्यापाऱ्यांनी राखणे वणत आणि पड्डे घालून थळाव्यांची आणि पर्यटकांची आडयला वाट. हे अशेच चलत रावल्यार पर्यटनाचेर जातलो परिणाम म्हणटा थळावे. पेडणेच्या मांद्रे वाठारात 20 नोव्हेंबराक संवसारीक भुरग्यांचो दीस मनयलो व्हडा उमेदीन. मांद्रेच्या वट 24 स्कुलांचो आसलो आस्पाव. गोयची संस्कृताय आणि दायज दाखोवपी मोग फिल्म आयतारा जातले फिल्माचे ओपनिंग. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पाळोळे दर्यार व्यापाऱ्यांनी राखणे वणत आणि पड्डे घालून थळाव्यांची आणि पर्यटकांची वाट अडयला. दिसपट्टे रातच्या वेळार फोग लायिल्ल्यान लोकांक त्रास निर्माण जाला. तशेंच दर्यार वचपाक वाट नाशिल्ल्यान लोक खुबळल्यात. ह्यो वाटो बंद केल्यार पर्यटक येतले कशे थळावे विचारतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जे आमचे गोंय आसा ह्या गोंयाक जे पर्यटन जे आसा ते पर्यटन इतलें आमकां फोफावपा लागला की आज पूर्णपणे गोंय हे पर्यटनाचेर डिपेंड आसा आणि पर्यटन ही गोंयची एक वेगळ्या तरेची इकॉनॉमी जाल्लेली आसा. आणि जेन्ना हे पर्यटन म्हणटा त्या वेळाचेर सुरवातेक आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें आणि प्रत्येक जाणान हे पर्यटनाच्या विशयाचेर वेगवेगळ्या पद्धतीन आपल्या पद्धतीन भितर सरले आणि वेगवेगळ्या पद्धतीन तांच्यांनी त्या पर्यटनाच्या विकासा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. पूण आयज जर वेगवेगळ्या बिचांनी जर पळयलें जाल्यार पर्यटनाच्या नांवान इतली गर्दी जाल्लेली आसा की सद्याक आतां जो कोण नवो दर्या देगेर किंवा बिचार येता ताका दर्याच्या देगेर म्हणजेच बिचार वचपाक वाट सुद्दां ना. कालांतरान येणाऱ्या काळान जरी तरी केन्नाय हांगासर जितली आज इतली शॅक्स आणि कितें रूम्स आणि इतले जाल्लेले आसा घडये खंय उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड कशी वचप अशें आतां नवे नवे प्रश्न तयार जाल्यात. ह्या संबंदीत सगळो विचार करून हांगा पाळोळे वाठारांतले कांय जागृत नागरिकांनी एक बैठक घेतली आणि ह्या संबंदीत पाळोळ्याच्या बिचार वचपा खातीर आमकां खंय एक्सेस जाय अशा तरेचें स्वरूप तांच्यांनी आतां मेमोरंडम स्वरुपांतल्यान काणकोणांतल्या नगरपालिकेचे चेअरपर्सन त्याच बरोबर आमदार सभापती आणीक डेप्युटी आमचे कलेक्टर आणि त्याच बरोबर आमचे चीफ ऑफिसर हांचे कडेन आतां मेमोरंडम दिल्लेले आसा आणि तांकां सांगलां की हे सद्या सिच्युएशन जे इतलें हॉस्ट आसा हाजेर खंयच्याय परिस्थितीन तुमी वाट काडची. आयज आमगे एक उल्याक तुमी प्रेस भाव हिंग येयले आनी आमगे ज्यो अडचण्यो आहाय त्यो आयकोपाक तुमी येयले तेका लागून तुमकां पयलीं इन एडवान्स चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक एक कारण म्हणल्यार वेगळी जायती कारणां आसाय पूण एक सारको मुद्दो म्हणलो जाल्यार की बिचार वचपाचें एक्सेस हे कोणाकच ना. सगल्यांनी आपणाले प्रायवेट प्रॉपर्टीज बिचार आहाय ते सगल्यांनी गेट घायले आनी सगल्यांनी बंद केलां आनी विलेजेसांक वचपाक मेळना आनी प्लस जे कोण ट्युरिस्ट भोंवपा येताय तांकांय वेळेर वचपाक मेळना. कोण ट्युरिस्ट येयले आमकां विचारताय बाबा बिचार वचपा वाट खंयची काय म्हण आमच्यान कांय तांकां सांगपा जायना. म्हणटरी ही एक सामकी एक व्हडली सामकी इश्यू जालो आहा. तेका लागून सगळे गांवचे लोक एकठांय जाले आनी फुडली सगळी इन डिटेल सांगपाक आमगे कावन्सिलर सायमनाक रिक्वेस्ट करता तेणे इन डिटेल सांगचें. आयची मिटींग मेन आपयल्या आमकां बिचार वचपाक एक्सेस सामको बंद जाला. ह्या वॉर्ड नंबर 10 आमकां जालां. कितें जालां दोनी वाटे बिजनेस चलताय मदीं रस्तो आहा आनी ज्यो बिचावयले आहाय तांकां सिजना वचोंक मेळटा पूण ऑफ सिजना इतले त्रास जाता की कोणाक एक्सेस आसना आनी सिजना पासून वयतना कितें जाता तांकां एकाला आपल्याला वॉचमॅन आसताय आनी ते भितर सदां विचारताय सो गेस्टां सदां डिस्टर्ब जाता. सो जात कितें ट्युरिस्ट हिंग कितें येता तांकां फ्री भोंवपाक मेळपाक जाय. सो ते आमगे पावाळे ह्या एरिया येयले काय ना तांकां एक बिचार वचपाक एकदां एक कडेन एक भाटां पासून जाग ना की बिचार डायरेक्ट वयता म्हणल्यार. सो तेका लागून आयज आमकां सगळो लोक एकठांय जाला आनी हे काम जे रस्ते आहा ते आमगे उमणा वर्सभर मायज जाल्यार आमगे हितून चलत आहा चर्चा पूण जाग्यार पडना कित्याक लायसन्स जालो न्हू ती 5 वर्स पयलीं दिल्ली आनी ती मोडू पडलो न्हय. मोडू पडले जाल्यार आमच्या मोड घालतना प्रेशरायज करपाक मेळटा म्हाका. सो तेका लागून मातशें डिले जालें कित्याक आतां ते 2 वर्सां आमकां वाडयलें. जे कोण न्यूज घालताय तेंचे थ्रू वाट घेवपाची आमची पोन्नी आहाय तांचे थ्रू. सो तेका लागून हांवें फ्रायडे मिटींग दवरल्या आमच्या शेल्टर हावजां सगळ्या ओनरांक आपोवपाक जे NOC वताय तांकां आनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगपाक की बाबा तूं जेन्ना लायसन्स वता तेन्ना तुवें चलोवपाक कोणाक दिल्या बाबा तुवें आमकां लोकांक वचपाची बिचार वाट दवरपाची आनी दाखोवपाची. आनी हांव इंजिनियरा अशें सांगतलो जे तूं वचोन थिंग चोयतलो समज वाट ना इश्यू करपाचें ना आनी तेका बिजनस करून दिवपाक.
जे कोणा बिझनेस करून जाय तेमी लोकांक बंदोबस्त करून दिवचो कित्याक थ्रू ऑल ऑथॉरिटी थ्रू आमी तांकां लेटर त्यो वाटे अडयल्यो म्हणटा त्यो ट्रेडिशनल पाथवे काय त्यो ट्रेडिशनल बिचार वचपाचें आमी पयलींचो ट्रेडिशनल आसलें आयज लोकांक कितें आतां भाटकरां पासून न्हू ह्या जाग्याचो पयलीं कोणाक हें नासलें आमकां जाय ते वचपाक मेळटा सगळें आमचें भुरगेपण आमची माय सगळें जाणटेल्यांनी इंजिन हें केलो आयज त्या भाटकरां सगळें आसलेलें आयज कितें जालां आयज ट्युरिजम वयर सरला आनी अकस्मात ट्युरिजमाचे जायते पयशे येता पळय ते तांकां हें जालें आनी आयज त्यो एक्सर्सायज बंद केले आनी आमकां जे ओरिजिनली हिंगे बोर्न एंड ब्रॉट अप जे किल्लल्ले त्या मनशां वाट आमकां बिचार वचपाक आमकां वाटना ना लोकल कोण इन्वॉल्व नाही देतो रेस्टॉरंटांनी ते वेटर्स बी आहे ते तांकां सांगताय आणि ते तांकां सांगताय नाही लगा सकताय म्हणटाय ते कित्याक तांकां काय खबर ना ते येताय रातभर फोगलाय ते म्हणटा आमी न्हिदप कशें आनी कितें करप म्हाका सांग हो एक सामको सिरियस इश्यू आसा थोडे कितें म्हणटा बड्डे आलो कितें आयज तुगे आसता फाल्यां तिसरे आले चवदा डेली चालू पूण ह्यो बड्डे काय ना लोकां माल जाता अप टू 10 म्हणल्यार ओके चल एक सोंसपा जाता एका रातान सारकी 12 वरांचेर सारकी एक्झॅक्ट 12 वरांचेर सामकी पॅल्पिटेशन जाता जायना त्रास जाताय बंद केला म्हणजे कंपाऊंड कंपाऊंड म्हणून वायट लुगोट मारताय आनी वचपा लोकांक बंद थोड्यान कंपाऊंड काडलें थोड्यान रातची 10 जाली आपणा गेटी लॉक मारताय लोक मारल्यार लोक खंय वयतलो लोक खूंय भायर विचार केलो तो येतो दिसान गेट ओपन उरता तेंगेली तूं म्हाका सांग दिसान गेट येयलो तुज्या माडोयन वयचें म्हणलें ना न्हू आनी राती कितें जाता आजून इफेक्ट फाटल्यान शिता हांचेर जाता मुखारच्याचेर न्ही ना तांकां कांय इफेक्ट जायना तांचे आसा तो कितें जाता तो बिचार आहा पळय ट्युरिस्ट राती 12 माग समज हें कोण उरलो फक्त ताका घरा येवपाक जाय न्हू घरा येता जाल्यार ताका ते वाटेन येवपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या की हिंग रावपी समज हिंग रावपा मनीस आसा जाल्यार ताका मेन बिचा वयल्यान येवचें पडलें ही परिस्थिती जाल्या आजी मेमोरंडम कोण कोणाक दितली सध्या कोणाक दिला चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन डेप्युटी कलेक्टर SPM आणि DCZM दिता गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर टोल बूथ सुरू केल्ल्याच्यान घुसपा गोंधळ सुरू जाला. 10 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार फी घेता. रेल्वे कॉर्पोरेशनान सध्या खातीर ही व्यवस्था थांबयल्या अशें स्पष्ट केला खरे तरी लेगीत विरोधकांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आवारात धडक दिली. पळयात पुराय बातमी. स्टेशनात फकत वतले जाल्यार फी भरची पडटली देखून प्रवासी आनी थळाव्यांमदी घुसपागोंधळ जाला. स्टेशनार भितर सरताच टोल बूथ उबारला. तशेंच कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनार वयचे पडटा. पूण प्रवेश फी लायिल्ल्यान लोक खुबळ्ळ्यात. कंत्राटदारांक घेतिल्ल्या प्रवेश आनी पार्किंग शुल्काचेर परतून निषेध करपा खातीर काँग्रेस वांगडी आनी कांय नागरिकांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आवारात धडक दिली. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान सध्या खातीर ही व्यवस्था थांबयल्या अशें स्पश्ट केला. फाटले फावटी जेन्ना हांगा प्रोटेस्ट केल्लो हे जे न्यू सिस्टम केल्ले आहा तेजेर आनी तेन्ना आमकां सांगिल्लें की ऑन द स्पॉट एंट्री पॉयंटाचेर पयशे घेवपा लागले आनी त्या दिसाक मागीर ते आमी चेंज केलें की 10 मिनटां मिनिमम भितर रावपा मेळटा 10 मिनटां उपरांत चार्ज जातले अशें म्हणून आनी हे जो डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाटगे ताणें बी अनावन्स केल्लें हेजेर मिडियाचेर आनी पूण इनस्पायट ऑफ दॅट हांगा कलेक्शन जातालें फॉर 5 मिनिट्स म्हणजे 5 मिनिट 1 सेकंड जाल्यार तुका चार्ज लागतले आनी ते हांवें पर्सनली हांगा रिकॉर्डिंग करून घेतलें आज सकाळीं आनी व्हरून परतून दाखयलें डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबनाक आनी म्हळें कितें चल्लां सो हे जे पर्यंत स्टॉप जायना ते पर्यंत आमकां हें नाका आशिल्लें आनी त्या कारणाक लागून आमी सगळे हांगा लोकांक हांगा एकठांय करपा रावपा लायले कित्याक मेन म्हणटा हें जें सिस्टम फूल सेटअप जायना ते पर्यंत अननेसेसरी लोकांक लुटपा न्ही म्हणून आनी आमी आमचो तो डिमांड जो टायम इल्लो वाडोवपाचो तोय बी आमी डिमांड आमचो कायम आसा अजून पासून म्हणटा आमी एटलिस्ट मिनिमम 20 मिनिट्स पूण दिवचे. आम्ही पोतून हे स्टेशन वास आणि आमचे कितें करपाचें वी विल प्रोसीड विथ दीस फॉरवर्ड अँड वी विल नॉट गेट स्कॅर्ड इवन whoever it might be आमदार पिसान डेप्युटी CM पिसान जालो जाल्यार पिसान आमी फुडले हे पावल मारला ते मुखार व्हरतलेच. सांगपा म्हणल्यार आमचे गोंय अख्खे अशें करून भायल्यांकूच दिन वयतले आनी आमकां बेनिफीट कांय जायना. हांवें आतां ते डेप्युटी मॅनेजरा कडेन एक रिक्वेस्ट केला एटलिस्ट फॉर सिनियर सिटीजनांक खंय तर एक सूट आसपाक जाय. एवरी टिकेटीचेर एज येता तर ते एजी प्रमाणे द बेसिक वॉट आय एम आस्किंग सिनियर सिटीजनांक तरी सोडा मरे हांगा. तेन्ना तुमची डिवायस आहा ते टायमिंग चेक करपाची ती तर अजून चालू जाली ना जाल्यार तुम्ही लोकां बेश्टे लुटपाक कित्याक कमेस केला. एक जालें
दुसरो वस्तू तो म्हणटा हिंगा तुमकां एटलीस्ट 10 मिनिट्स बँड्रा स्टेशनाचेर वय लेस दॅन 10 मिनिट्स नाव ही इज कंपेरिंग गोवा विच इज अ टुरिस्टीक स्टेट आणि हिंगा जायते टुरिस्टूय येता इन दिस ऑन दिस रेल्वे स्टेशन ही इज कंपेरिंग गोवा एंड बँड्रा. तुम्ही भितर वयता जाल्यार भायर वतना पयशे पे करपा जाय 20 रुपया. तेन्ना हांवें ताका विचारलें की कैसा पैसा देना है, तो म्हणटा नहीं अंदर जाना है तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो अंदर जाने नहीं मिलेगा. तो हम बोले तो क्या करने का, कस्टमर को मैं इधर ही उतारूं? नहीं वो तुम्हारा लुकआउट है, आप जो करना है करो. एंड कस्टमर म्हाका रिक्वेस्ट केले की बाबा तू आपल्या भितर सोड कित्याक आपल्यागे ट्रेन लेट जाता. हे चल्लेले हांगा. सुवातेर पार्क केल्ल्या वाहना कडल्यान पार्किंग शुल्क एकठांय करप सोडल्यार आनी कोणय भायर भितर सरता जाल्यार ताका आडोवचे नात. सध्या रेल्वे अधिकाऱ्यान कंत्राटदाराक सगळ्यो कार्यावळी थांबोवपाचे निर्देश दिला. ऐकात रेल्वे अधिकाऱ्याचे म्हणणे. Time this computerized access control system is established. We have instructed the contractor to resort to the earlier pay parking system. So he will not stop anyone getting in or getting out. So only who is parking he has to pay. The 10 minutes this free time what is that will be followed once the system is fully implemented. And that will take around 4-5. आणि एक तर झाला की एक ओमिया इंटरप्राइसेस आणि एक SN नाईक सत्यविजय नाईक असे दोन रिसिटी मेळटा. गुगल पे अकाउंट just now, so we have asked him to create his Umia Enterprises QR code for collection of money. It shouldn't be on any other way. गोवा 365 खातीर संदीप तळेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची संस्कृतायेचे मूळ कूळ दाखोवपी मोग. वेंचीक 7 फिल्मांतली मोग हे एक फिल्म आशिल्ल्यान आमकां गर्व आसल्याचे फिल्मांतले कलाकार सांगतात. पणजेन जाल्ल्या इफ्फीन मोग हे फिल्माची पहिली स्क्रीनिंग जाल्ल्याची खोशी पुराय टिमीक जाल्या. मोग हे फिल्म गोंयचे मूळ कूळ दर्शोवपी आसा अशी माहिती टिमीन दिल्या. तशेंच आयतारा दनपारा 2 वरांचेर फिल्माची ओपनिंग जातली. One important thing is कि we decided this time कि Goa has never had a big presence in IFFI. So this time we have a really big presence. We have 4 of our team members in the NFDC Bazaar. We've been very active there. We have been pitching our studio, services of the studio, what Goa can do here. We are showing world-class post-production services available. Today's reviews from the screening. आज मोगाचे पहिली स्क्रीनिंग असलं for NFDC market delegates. And त्याच्या मागीर लोक येयले आनी सांगलो की this is done in Goa. I said yes. Only shooting. I said location. I said nay. Whole film. And they were very impressed with the direction, the acting, and the technical finish. They सांगलो it was brilliant. तर going forward, besides NFDC market screening where we have a strong presence, one big achievement is कि we are also the opening feature film on the 26th, that's on Sunday at 2 p.m. we'll be having our premiere of Moog at the red carpet area at ESG. Then you might think why the thing is, so the film goes nationwide. So we have a territory even in the southern side, we have territory even in the Bombay side. So to cover all those, but apart from that, there are all Goan actors, Goan technicians, Goan singers like Sonia Shirsat, Rajesh Madgavkar, Lakshman Naik, all of them are a part of this film. Thank you, sir, for offering me this role, and the production, especially Mandekar sir, Jojo sir, all of them, they have supported us. My role was a very small, short and sweet role of Uncle Matthew. I have done different films where I have already, because of my looks, I have mostly played all negative characters. But when he approached with a different character, it was ahead from my age. It was around 15 to 20 years ahead of my age. So portraying that on screen was a challenge. But when I came up with some different ideas and putting up some weight, stopping my workout, and when those ideas of mine blended with his experience, the director's experience, the role which came out is really very amazing. And I really look forward to work with him and the production. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. 20 नोव्हेंबर हो संवसारीक भुरग्यांचो दीस. पेडणेच्या मांद्रे वाठारात 20 नोव्हेंबराक संवसारीक भुरग्यांचो दीस मनयलो. हे कार्यावळीत सगळ्यांनी आपले सहकार्य दाखयले. मांद्रेच्या वट 24 स्कुलांचो आस्पाव आसलो.
दीनदयाळ भवनात ही कार्यावळ झाली. पळयात संदीप कामुलकाराचा रिपोर्ट. दिन म्हणून साजरो करता पण आयज न्ही गेल्या वर्सापासून जी तारोलकर हो जो MLA मानरे आसा तो सगळ्या भुरग्यां खातीर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या प्राथमीक शाळेच्या भुरग्यां खातीर आनी ल्हान भुरग्यां खातीर एक कार्यक्रम दर वर्सा गेल्या वर्सापासून स्टार्ट केल्लो आनी हो कंटिन्यू उरतलो म्हणून त्यांनी सांगलेलें आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 1,500 भुरगीं आज एका थंय येवन मौज मजा केल्लेली आहा तेंच्यांनी. शाळा प्रत्येक जास्त सगळे ऑलमोस्ट सगळे शाळा विजीट केल्या, त्यांची कशी परिस्थिती आहा त्यांच्या शाळेची ती पळोवन घेतल्या, त्यांची डिफिकल्टीज टिचरां कडल्यान आयकून घेतल्या, पेरंट्सां कडल्यान आयकून घेतल्या आनी त्या विशयाचेर ऑलरेडी हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक उलयलां आनी त्या विशयी बेगिनात बेगीन न्यू डेव्हलपमेंट जाता भुरग्यां खातीर ते घेवन येवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी स्किमूय इम्प्लिमेंट केल्ली आहा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेंचे कडेन हांवें उलयलां सुद्दां. थँक्यू सर जी दारोडकर, तुम्ही आमकां आयज बायल दिन साजरो केलो, आमकां खेळांतल्यान हाडपाक बसी धाडले, आमकां हांगासर खावपाक दिले. आपले जी दारोडकर त्यांनी मुलांसाठी हा जो कार्यक्रम केला आहे त्यासाठी मी शाळेतील सर्व मुले, शिक्षक व पालकांचा कार्यक्रम घडवून देण्यासाठी जी सरांचे खूप खूप आभार. आमच्या सरकारी प्राथमिक मुलांना, विद्यार्थ्यांना हा बालदिनाचा कार्यक्रम ते मोठ्या प्रमाणात आयोजित करत आहे. याआधी या प्रकारचा कार्यक्रम इतिहासात सुद्धा आमच्या मुलांसाठी, अधिक करून सरकारी शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी कधीही आयोजित झाला नव्हता. आमच्या भुरग्यांक अशी माचयेर चडपाची किंवा सगळ्यांच्या समोर आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडें सरपाची परवानगी अशी मेळच नासली. पूण गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा तर तुमी खूबच कार्यक्रम आनी ह्या वर्सा आनीकूच जास्त कार्यक्रम केल्या बद्दल तुमकां मनापासून सगळ्यांच्या शाळा 13 खोल ते आमचे तुवें ते मोरजी पर्यंत सगळ्यांच्या शाळातर्फे एक शिक्षक कशी तुमकां सर मनापासून धन्यवाद म्हणटा. राष्ट्रभावनेने संघटन करून गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. यंग स्ट्रायकर्स क्लबान GA अंडर 13 डिव्हिजन 2 मॅचीत 5-4 असे जैत जोडले. काणकोण SC आणि यंग स्ट्रायकर्स क्लबामध्ये फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात. 7व्या मिनिटार यंग स्ट्रायकर क्लबा खातीर टेरेन्स फेर्नांडीसान गोल करून सुरवेक आघाडी मेळयली. काणकोण SCक 15व्या मिनिटार स्पर्शपागी वरवीं नेट मेळ्ळो आनी 23व्या मिनिटार साई यश कोमरपंतान आनीक एक गोल जोडलो. पयलो अर्द सोंपलो आनी 14व्या आनी 32व्या मिनिटार जेडन रॉड्रिगीसान यंग स्ट्रायकर्स क्लबा खातीर गोल केलो. ऑस्टिन फेर्नांडीस 33व्या मिनिटार गोल करून आघाडी वाडयली. काणकोण SCन लवचीकपण दाखयले आनी दुसऱ्या अर्दात परतून झूज दिले. 46 आनी 50व्या मिनिटार आदित्य बांदेन सलग 2 गोल करून मॅचीत नवीन उमेद हाडली. शेवटाक 5-4 असे यंग स्ट्रायकर्स क्लबान जैत मेळयले. पळयात रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. राज्यात बिरेस्तारा थोडो पावस पडपाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. व्हड पावस पडपाची शक्यताय ना, पूण लोकांक सादुरताय बाळगुपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. ताज्या अदमासा प्रमाण आमकां 28 तारखेमेरेन राज्यात पावसाची शक्यताय दिल्या. हवामान खात्यान आपल्या शिटकावणीत मातसो बदल केला. तांणी सुरवेक 23 तारखेचो येल्लो अलर्ट उणो केला आनी ताचे बदला 24 तारखेसावन 26 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. बिरेस्तारा हलक्या पावसाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. उरिल्ले दीस सुके आसतले. सकाळी कांय वाठारांनी धुके पडूं येता. हवामान खात्यान बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 35 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास काडला. गोयच्या दर्यादेगेर परतून ओले हवामान. 28 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास. 24, 25 आनी 26 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी. गडगड, खर वारे आनी वीज पडपाचो अदमास. बिरेस्तारा सकाळी आनी राती उसिरा दव आनी धुके पडपाची शक्यताय. बिरेस्तारा चडावत आनी उणें तापमान 35 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा चड करून निवळ मळब. बोट धन्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.